एक्सक्यूज मी, आर्ट एंड कल्चर बिल्डिंग खंय आसा? I think that building. सारकें सांग न्ही, एटिट्यूड कित्याक आय थिंक आनी अशें एटिट्यूड दाखोवनाका न्ही. कितें आसतली चॅक कर. एटिट्यूड तरी दाखोवनाका न्ही, कितें सिंपल आसतली चॅक कर. तरी एटिट्यूड दाखयता. की मातशें तरी सांगू ना म्हणून सांग न्ही. विचार आनी कोणाक तुजो एटिट्यूड बरो मेळटा. Okay. Hello. Listen. Okay, my name is Sachin. I'm from Prudent and आम्ही एक प्रँक करताले जस्ट आणि माझा कॅमेरा नाही तुका त्याच्यामुळे. Sorry for that. Excuse me. डेम्पो हाउस कहाँ पे है यहाँ पे? टेम्पो हाउस किधर है? टेम्पो किधर दिखाता है? इधर होगा शायद. इधर किसी को पूछेंगे. एटीट्यूड क्यों दिखा रहे इतना? मतलब आप एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं? नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, बोलो ना. सॉरी मेरे को पता नहीं. एटीट्यूड इधर है उधर है करके एटीट्यूड मत दिखाना. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस खंय आसा हांगा? डेम्पो हाउस खंय आसा? टेम्पो मार्केटान पडले. मार्केटान आसा? मार्केटान. सांगिना जाल्यार सांगिना म्हणून एटीट्यूड कित्याक दाखयता? मार्केटान बीन अशें करून सांगिना म्हणून सांग मरे. ना मार्केटान पडले दिसता म्हटलं. तू एटीट्यूड दाखोव नाका मरे. एटीट्यूड बाय एटीट्यूड दाखव ना. मार्केटान अशें कितें तर ते आमी विचारता मरे तुका बरे भशेन. दाखयला बाय तुका. मार्केटान पडला म्हणून. मार्केटान पडला आसतले म्हणून. पडला आसतलें म्हणजे कितें तर. सॉरी. Come. Okay, thing is that we were just shooting a prank and my cameraman is watching you from there. So, sorry for that. Excuse me, the Dempo house खंय आसा हांगा? Any idea? Okay, the art and culture. आर्ट एंड कल्चर त्या सायडीन आल्तीन न्हू. एटीट्यूड कित्याक दाखयता त्या सायडीक बीन म्हणून? आल्तीन दिसता म्हाका. एटीट्यूड दाखोवना, सांगपाचें ना सांगू ना न्ही. खबर ना. अरे हांव काणकोणचें म्हाका हांगचा खबर. नो बट अशें तर ते एटीक म्हणून एटीट्यूड तरी दाखोवनाका न्ही. सारकें सांगल्यार जाता न्ही आमकां बाबा ते एटीक चल म्हणून. म्हाका खबर ना. बट एटीट्यूड तरी दाखोवनाका न्ही. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस खंय आसा खबर आसा? शोईंग मी हांगासून सारकें सांग न्ही. एटीट्यूड कित्याक दाखयता अशें आनी तशें म्हणून? तरी एटीट्यूडूच दाखयता. सुशेगाद सांग न्ही म्हाका कळटा न्ही. ना सांगू नाका म्हणून सांग. सांगिना म्हणून सांग न्ही. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस खंय आसा? डेम्पो हाउस आल्तीन आसा? एक गोवा स्टेट डेम्पो हाउस. डेम्पो हाउस खबर आसतली. ये खंय आसा खबर आसा? आर्ट एंड कल्चर बिल्डिंग. हांव सारकें उलयता. एटीट्यूड कित्याक दाखयता हांकां विचार म्हणून सांगपाचें ना आसूं न्ही. यहाँ पे डेम्पो हाउस कहाँ पे? हाँ, वो एटीट्यूड क्यों दिखा रही है उस तरफ करके? मुझे बोलो ना. आप नहीं है तो नहीं, बोलना है तो नहीं बोलो ना. इधर रास्ता है ना. नहीं, ऐसा क्यों दिखा रहा है इधर रास्ता करके? इधर इस तरफ. नहीं, इधर से क्यों दिखाया तू अभी? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी क्यों दिखाया तू? बोल ना. एटीट्यूड क्यों दिखा रहा तेरे तू? एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस खंय आसा? सारकें सांग न्ही म्हाका. एटीट्यूड कित्याक दाखयता? येनू म्हणजे तू सारकें सांगल्यार कोता येतालें न्ही. सॉरी आतां कितें सांगपाचें ना म्हणून सांग मरे. ए सेजा घर कहाँ पे? हाँ, पाटो सामने आगे का एरिया. ठीक से बोलो. एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है ये करके? इधर ही है. तुम बताए नहीं तो पता नहीं बोलना. सामने ही. एटीट्यूड लेकिन क्यों दिखा रहा है तू? सॉरी क्यों? अभी एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है आप? एटीट्यूड क्या बोला? मैं एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए ना. अब ये करके क्या? यही है बोला सामने. ये करके क्या? सीधे से दिखा ना. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस खंय आसा? डेम्पो हाउस इज इन द मार्केट. मार्केट सारकें सांग न्ही. एटीट्यूड मार्केट म्हणून कित्याक सारकें सांग न्ही. इट्स इन द मार्केट. सो एटीट्यूड दाखोवन सांगता. इट्स नॉट रायट न्ही. माय वे ऑफ टॉकिंग. एटीट्यूड सारकें सांगू येता. आय एम आस्किंग यू पोलायटली ना. वेर इज द वे? एक्सक्यूज
Excuse me. Sorry. My name is Sachin and I'm from Prudent Media. My cameraman is watching you. Excuse me. Dempo House खंय आसा खबर आसा? डेम्पो हाउस सेजा घर का डेम्पो सेजा घर खबर ना पात्रा अब डेम्पो टावर पळो सारकें सांग मरे एटीट्यूड कित्याक जाता वो करून ना वो डेम्पो टावर तरी एटीट्यूड हांव तुका बरें सारकें विचारता न्ही एटीट्यूड कित्याक दाखयता तूं आतां सांगले मरे एटीट्यूड आनी खंयचो सांगले पूण एटीट्यूड कित्याक दाखयलो तुवें आतां बस स्टँड खंय सांग कोणता बस पणजी बस स्टँड एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है एटीट्यूड क्या बोला मैं ऐसे करके क्या बोलना चाहिए ना मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कुछ मैं फोन से बात कर रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ तो एटीट्यूड बोल रहा है आप नाही ऐसे क्या आप ये साइड में है करके बोल रहा हूँ मैं सारखे सांगपा शकता न्ही तू म्हाका जायल्या तू विचारलाय माझी मिस्टेक म्हाका अरे पण अशें सांगता कितें मरे हांव फोनाचेर उलयता तरी तुका सांगता हांव तुका तू एटीट्यूड एटीट्यूड न्हू तुका तू हांव तुवें विचारला म्हणून हांवें सांगलें तुका तुजे बरेपणा सांगता हांव तुका एटीट्यूड दाखोवपाक जायना न्ही रे हां? एटीट्यूड दाखव ओके आमी टीव्ही चॅनल एक्सप्रेशन सॉरी एक्सक्यूज मी बस स्टँड पणजे बस स्टँड खंय आसा एटीट्यूड दाखोवनाका न्ही कितें एटीट्यूड दाखयता मग तू एटीट्यूड बोटा दाखयता बरें दिसना न्ही हांव तुका बरे भशेन विचारलें खंय आसा काय म्हणून तुमी स्ट्रेट पूण म्हाका सारकें सांगल्यार कोता येता आसलें न्ही एटीट्यूड कित्याक पूण एटीट्यूड कित्याक दाखयताले तू अशें करून दाखयता एटीट्यूड म्हाका सॉरी कित्याक ओके लिसन ओके हॅलो माय नेम इज सचिन आय एम फ्रॉम प्रुडंट मीडिया आमी एक प्रँक शूट करतालो म्हाजो कॅमेरामॅन तुमकां एक्सक्यूज मी आर यू फ्रॉम गोवा बस स्टँड पणजे बस स्टँड खंय आसा एटीट्यूड कित्याक दाखयता तसो करून विचारला न्ही सारकें विचारला मातशें सांगा न्ही असो करून एटीट्यूड तुमकां पूण एटीट्यूड दाखोवनाका न्ही तुमी कितें एटीट्यूड तू विचारलें म्हणून इतलो एटीट्यूड दाखयता लायक असो करून हात दाखयतात ते पण तुमी एटीट्यूड दाखोवंक ना तो असो हात करून लायक असो करून हात दाखोवन म्हणजे चल असो चल करून सांगपाक जायना न्ही एटीट्यूड दाखयता सांगपाचें ना म्हणून सांगा न्ही आमकां तशें कितें डजंट लूक गुड ना यू सेड लायक दीस वे पयलीं सांगलें न्ही आय एम जस्ट आस्किंग यू सम क्वेश्चन्स नॉट गोवन एंड नॉट लायक दीस गोवन हॅज अ गुड हॉस्पिटॅलिटी लायक ट्रीट बरें करता न्ही यू आर लायक दीस वे करून इट्स नॉट गुड या बट लायक सारकें सांगता बाबा असो चला म्हणून लायक दीस वे बरें जालें न्ही Okay, listen. My name is Sachin. I'm from Prudent Media. My cameraman is there watching you.